शेतकऱ्यांच्या ह्या देशात शेतकार सरकारी यंत्रणेच्या हायसाक सेगीत बळी पडत आयल्यात. ढवळी फोंड्यात तेंच घडलें. लोकांच्यो जमिनी घेतल्यो पूण दिल्ली उतरां पाळ्ळीं ना. जमिनी दियात म्हणून आदी पांय धरिल्ल्या शेतकारांचेच तकलेर सत्ताधीश आतां पांय दवरून तांचेच मातयेक तांकां चिड्डुवपाक पळयतात. पळयात बळीराजाची व्यथा. ढवळी कवळे फोंड्याचो 15 MLD मल्ल निस्सारण प्रकल्प पूर्ण जाला. 23 फेब्रुवारीक म्हटल्यार फाल्यां ताचें उक्तावण जावपाचें आसा. मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंता सयत हेर मंत्री हजर रावपाचे आसात. थळाव्यांची सुमार 3200 स्क्वेअर मीटर जमीन घेतल्या पूण त्या बदला जी उतरां दिल्ली ती पाळ्ळी नात. लोकांनी फाल्यांच्या कार्यावळीक विरोध केला. आयकात शेतकारांच्यो व्यथा. जो आमचो शेतकार भावाक खंय तरी सरकारान फटयलो म्हणटा तो बोडकय मतदारसंघाचो आमदार आशिल्लो तांणी तांचे कडल्यान जी इरिवोकेबल NOC घेतल्या पळय ती खंय तरी गैर घेतल्या. म्हणजे खंय ती सारकी व्यवस्थीत हेतून फोरमान ना. सगळे आमी MD मेळ्ळे तेन्ना MD सुद्दां आमकां सांगलें की NOC फॉर्मल ना. ते सगळे कन्सर्न डिपार्टमेंटान एप्रोच जाले तेंच्यांनी तेच सांगलें ही फॉर्मल NOC ना. ही खंय तरी NOC तांकां लुबाडणूक करपाची NOC आसा. इवन हे लोक CMाक सुद्दां एप्रोच जाले. CMान सुद्दां तांकां सांगलेलें बाबा ही NOC घेतल्या ती व्यवस्थीत कायद्यान ना. सो दॅट ही NOC घेवप इरिवोकेबल अशी NOC घेवपच म्हणून खंय तरी तांकां फटयल्लें आसा. हे सगळें क्लियर जाता. आनी जॉब सुद्दां घेता म्हणटा पळय ते जॉब सुद्दां कशें सेवरेजीन आतां रिक्रूट केल्या म्हणटा पळय म्हाका दिसना हे खंय तरी रिक्रूट व्यवस्थीत प्रोसिजर करून रिक्रूट केल्ले. हेंकां डावलून सगळे जॉब घेतल्यात. सगळे बायपास करून सगळे रिक्रूट केल्ले जॉब आसतले अशें म्हाका तरी दिसता. हेजेरूय थोरो इन्क्वायरी जावपाक जाय कन्सर्न डिपार्टमेंटांतल्यान जावं. ST समाजाचे फुडारी आतां खंय गेले तें कळना. ST समाजाच्या मनशांक फुडें करून खंय ढवळी कवळेच्या गरीब लोकांक तांच्यो जमिनी दिवपाक लायल्ल्यो. नोकऱ्यांचे सभाघरांचे हायस दाखयल्ले पूण आतां त्याच शेतकारांचेर रडपाची पाळी आयल्या. आयकात विनय गावडेक. काय ना रोलाचे नाव तुम्ही रोलर टेंडरसाठी काय कॉल लेटर मी काय ना 6 महिन्यांनी लेटर दिली सांगले आमकां. पयलू लेटर दिवं शकना म्हणून 6 महिन्यांनी लेटर दिवन मागीर तुमकां आमी रेगुलर करता आमी. तशें कांयच करूं ना. लेटर दिवं ना. लेटर दिवं ना. लेटर दिवन दवरपी दवरला ते आमकां कशें कळटलें घेवन बोल्सां दवरलो. आता पगार कोण दिता तुमकां? पगार आमकां प्रदीप दिता आनी एकदम पयला आपूण तुमकां पगार दिता. काम करून आमी सर म्हणजे तुजो पगार आमकां दिवं नाका. आमकां दिना जाल्यार जाता पूण आमकां जॉब जाय. आमी शेत दिला न्हू. आमी बेश्टे तेजेर केन्ना मागोवंकूय वचना आनी सुद्दां दळपदारान केन्ना जॉबा खातीर कित्याकूच आमी वचना. आमी शेत दिला तेणी मागोवंक येयलो एक धाडलो तेणी आमच्या गावडे समाजाचो आमचो तुमचो मनीस अगो तेजे सोपयता आपूण आनी आपूण पालक प्रदीप गावडे आपूण तेका तेजे कडसून आपूण करून घेतलो तुमची कामां हे विश्वासान तेच्या हातीन शेत सोपयलें. शासन प्रशासन मंत्री संत्री नासले तरी RGPचे वावरपी मात तांचे मदतीक धांवन आयल्यात. आयकात RGPचो फुडारी विश्वेश नायकाक. तेंचे कडेन स्टॅम्प पेपरार आसा सगळें हें बरयल्लें एफिडेवीट केल्ली आसा आनी हें सगळें करून तेंचे प्रॉमीस केल्लें आजून पर्यंत तांकां कांयच दिलें वचना. तेन्ना असले प्रोजेक्टा लागून लोक खंयच्यान येतले जेन्ना ही प्रॉपर्टी दिता आनी ते खंयच्यान येतले आनी तेन्ना तुमकां अपोज हो जातलो. जेन्ना तुमी फुडें लोकांक आतां हेजे फुडें जेन्ना तुमी फटयतले लोकांक तेन्ना अपोज हो जातलो कसल्याय प्रोजेक्टाक. तुमी पयलीं म्हणल्यार इलिगल जे स्ट्रक्चर आसा ते तुमचे सगळे कडेन चालू आसा बाकीचे कडेन. मागीर लोकांचे बरे हितून वचून तुमी डायरेक्ट थंय वचून लोकांची ती प्रॉपर्टी ग्रॅब करून हें करता. हें एक कसलो कायदो हो कांयच कळना. हो सरकार आमचो न्हू असो म्हणपाक सोदता हांवूय बीन. कित्याक हो सरकार जर गरीब मनशां पावना गरीब लोकांची सादे मनशाची जर पटार पांय दिता जाल्यार हो कोणाचोच न्ही. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, जवाहर बर्वे आनी ओंकार देशप्रभू.